2020 फिशरीजाची एक पॉलिसी आसली ती जे मरीकल्चर आसा हे पूर्ण गोंयकारांक लागूनच केल्ली स्कीम आसा आणि ती स्कीम आता हेंच्यांनी हें करून मॉडिफिकेशन करून ती ऑल इंडिया केल्या. गोंय एक तर ल्हान स्टेट, गोंयचो कोस्टल बेल्ट हो ल्हान आसा. ऑल इंडिया म्हटल्या नंतर भितर आंध्रा येतले, तामिळनाडू येतले, केरळ येतले, कर्नाटका येतले, महाराष्ट्र येतले, वेगवेगळे स्टेट्स येतले. त्यांचो व्हडलो कोस्टल बेल्ट आसा आणि गोंयकार हे हातीच्या पोटार मेजपा सारके ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स रावल्यात. त्यांच्या पोटाचेर ही गजाल येवपाक जायना. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार गोंयांत तीनूच इंडस्ट्रीज आज जिवंत उरल्यात. ह्यो ट्युरिझम एक, एग्रीकल्चर आणि फिशरीज ही पूर्ण गोंयकार त्याचो उपभोग घेतात. ट्युरिझम सुद्धा ही तशी आता परप्रांतीयांच्या घशान गेल्ली आसा. एग्रीकल्चरूय जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार भायले खुबशे लोक येवन हांगासर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग वगैरे करून ते आपल्या ताब्यान लोक घेतात. काही डॉक्टर्स, इंजिनियर्स हे गव्हर्मेंट जॉब्स सोडून भायल्या स्टेटींतले हांगासर करतात. ठीक आसा, पण फिशरीज ही अशें आसा पूर्ण कोस्टल बेल्टार आसा. ज्या फिशरमॅन्सांनी गेले आमी 25-30 वर्सां पयलीं जर पळोवपाक गेले जाल्यार खूब कश्ट केले तेंच्यांनी आणि ते वायट परिस्थितींसून वयर सरल्यात आयज. आणि ती आज जेन्ना ते तेंचे कडेन प्रॉस्पर जाता अशा वेळाचेर परत जर तेंचेर हांगासर जर कोण परप्रांती येवन जर तेंचे ह्या सगळ्या योजनेचो जर लाभ घेवपाक लागले जाल्यार आमचो गोंयकार हो फाटीं उरतलो. तो उरचो न्हू. आणि हे जे कितें मॉडिफिकेशन केलां तें रिवायज करचें, जें आसा तशेंच गोंयकारांक लागून दवरचें. म्हणून आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आज डायरेक्टराक डेलिगेशन घेवन येयल्ले आणि ते आज आमी हांगासर सुपूर्द केला आणि भायर सरता. आमचे मदीं सावथ गोंयसून येयल्लो आमचो पेले जो व्हडलो थंयसरलो फिशरमॅन, ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, तोय आमचे बरोबर आज हांगा आसा. आणि वालांकांनी ते सायडीचे आंध्राचे तेंक दुखून येवन हो टेंडर घालूं जाता. आमी हो टेंडर आमगे गोंयकारांकूच दवरपाचो, हो भायल लोक हाणाकाय. कित्याक हे सगळो भायल लोक दूड घेवन वयतलो आनी आमगे गरीब लोक आहा तो नुस्त्याकार तेकोळे नेटां बेटां हाडपाक ती सबसिडी प्रोमोट कराय. आनी हांव मागोता गोवोरमेंटा कडेन हें सोमतें स्क्रॅप करपाचें आनी पयलीं आहलो ते भाशेन गोंयकारांकूच दवरपाचें. तुम्ही डिमांड कितें करता? क्लॉज काडपाचे ते काय केस फिशिंगूच नाका म्हणून? आमकां केस फिशिंगू नाका, कित्याक तेजे ऑलरेडी बेतलां. ऑलरेडी लास्ट इयर गान चोयल्लो तो प्रोजेक्ट तेंगेलो फ्लॉप गेला आनी आमगेली नेट बॅट तेजी वचोन बसोन तिजो लागोली. सो हे दैर्य आमगे ओळीच ना. तो गोंयचो दैरो धाकटो आहा. सो हेसो फिशींग हिंग चलपाना. समज ते आयकना जाल्यार तुमी कितें करतले? फिशर हे तर आमगे आयक नाय जाल्यार आमगे हांव कॉमिटीको उलयतलो ट्रेडिशनल फिशरमॅना कडेन आनी 15 दीस आमकां टायम दिला आनी हे स्क्रॅप जायना जाल्यार आमी आमगेल्या नुस्त्याकारांगेर हिंगा हांगेर स्ट्रायक कोतले.